नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया सोयेची कापां। सुता पुनव स्पेशल सोयेची कापां केल्या, सामकी खुसखुशीत जाल्या, सॉफ्ट जाल्या आणि तुमी अशी केली जर तर जायत जाल्यार अजिबात खराब जावची ना, बरी सॉफ्ट जातली, चिकट जावची ना। चला रेसिपीक सुरवात करूया। ताज्या खातीर हांवें 1 कप सोय घेतल्या, सादारण 1 नाल्लाची सोय आसा। ही सोय कपान हांवें मोजून घेतली जाल्यार बरोबर 1 कप जाला। कप भरता आसतना मातशें दाबून भरलां। जेन्ना आमी सोयेची कापां कापपाक घेतात केन्ना केन्ना फुट्टात, ताका लागून सोय मातशी वांटून घेवपाक जाय। मिक्सराच्या आयदनान घालून घेता। हातून उदक घालपाक जायना, उदक घालिनासतना वांटून घेवपाक जाय आनी वाट्टा आसतना पल्स मोडाचेर 3-4 वेळा फिरोवन घेवपाक जाय। ही पळयात, सोय अशी जाल्या, हातून उदक अजिबात घालूंक ना आनी सोय अशी वांटून घेवपाक जाय। ही पळयात, सोय अशी आसा। हातून थोडीशी सोय मोठी आसता, केन्ना केन्ना थोडेशे कुडके पडिल्ले आसता, ताका लागून सोय मातशी वांटून घेवपाक जाय। वांटून घेतिल्ली सोय हांव आयदनान घालून घेता। आयदन घेता आसतना मातशें मोठें घेवपाक जाय आनी आयदन पोंदां दाट आशिल्लें घेवपाक जाय। दाट कायल घेतली म्हणटकच सोय पोंदां लागना, चिकटना, ताका लागून पोंदां दाट आशिल्ली कायल घेवपाक जाय। कायल हांव गॅसार दवरतां। ताज्या पयलीं ज्या आयदनान आमकां कापां करून घेवपाक जाय त्या आयदनाक थोडेशें हांव तूप लावन घेतां। हांवें ही ट्रे घेतल्या, गॅसार हांवें सोय दवरल्या, गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। तातूंत हांव 1 चमचो तूप घालतां। तूप घालून 2 मिनटां आमी दवळून घेवया। तूप अशें मिक्स करून घेवया आनी कापां करता आसतना दवळीत रावपाक जाय। आतां हांव तातूंत साकर घालतां। ज्या कपान हांवें सोय घेतिल्ली तेच हांवें अर्दे कप साकर घेतल्या। गॅसाची फ्लेम हांवें लो केल्या। लो फ्लेमीचेर साकर मातशें आमकां पयलीं विरगळून घेवपाक जाय आनी ही सोयेची कापां करता आसतना दवळीत रावपाक जाय। पळयात, साकर हातूंतली विरगळ्ळी। गॅसाची फ्लेम हांव मातशी मोठी करतां। दवळून घेवया, अशें करून दवळीत रावपाक जाय, परतून घेत रावपाक जाय। आतां हांव गॅसाची फ्लेम मिडियम करतां। मिडियम फ्लेमीचेर हें सगळें उदक हातून जालां तें आमकां सुकोवन घेवपाक जाय। ही सोयेची कापां करपाक सादारण म्हाका 20 ते 25 मिनटां सुमार लागली। पळयात, अशें आतां हें सुकत आयलां। तातूंत हांव अर्दो चमचो वेलचीची पावडर घालतां। मिक्स करून घेवया। हे हांवें 3 चमचे बारीक रवो भाजून घेतला, तो घालतां। रवो घातलो म्हणटकच कापां बरी खुसखुशीत जाता। रवो घालून दवळून घेवया। हांगासर हांव गॅस बंद करतां। गॅस बंद करून दवळून घेता, मिक्स करून घेता। रवो हातून सारको मिक्स जावपाक जाय आनी पळयात, हें आतां आमचें तयार जालें, रेडी जालें। हें आमी आतां दुसऱ्या आयदनान सेट करुया। हें पळयात, बदामाचे हांवें कुडके करून घेतले ते घालतां आनी हाजेर सारकें आमकां अशें पसरून ही सोय अशी सारकी पसरून घालपाक जाय। जितली तुमी कापां दाट पातळ करपाक जाय त्या प्रमाणे पातळून घेवपाक जाय। अशें करून सारकें पसरून घेवया। सगळें घालून घेता आनी हें अशें सेट करून घेता। चारूय वटल्यान सारकें सेट करून घेवपाक जाय, अशें जावपाक जाय। हाजे आतां आमकां कापां करून घेवपाक जाय। ही पळयात, तुमी सुरयेन करून घेतल्यार जाता। हांव हें कायलात्यान करतां। जितली कापां मोठी जाय, बारीक जाय त्या प्रमाणे करून घेयात। हे पळयात, अशी करून घेता। अशी कापां करून जाल्या नंतर थोडो वेळ 10 मिनटां आमी अशेंच दवरुया। मातशें थंड जावनी, गरम आसतना काडली जाल्यार मोडटा, ताका लागून 10 मिनटां अशेंच दवरुया थंड जावपा खातीर। पळयात, आतां थंड जाली आनी पळयात कापां कितली सॉफ्ट जाल्या, खुसखुशीत जाल्या आनी खरेंच खूब रुचीक जाल्या। अशें तुमकां कुडके करून दाखयता, मोडून दाखयता, कितली सॉफ्ट जाल्या पळयात। पळयात, सोयेची कापां खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता, खुसखुशीत जाल्या। तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।